माझे नाव बेनिमेंडिस आणि एक आमचो ग्रुप आमच्या वाड्यावयचो गोटो हा ताचे नाव किंग्स ऑफ सांताक्रूज पोंडा. किंग्स ऑफ सांताक्रूज पोंडा. सो एवरी इयर करता तुम्ही हांगा? एवरी इयर करता आमी. आणि प्रायझा बीन तुमकां अजून पर्यंत प्रायझा मेळ्ळ्या? मागीर आमकां आणि कितले भुरगे मेळोन तुमी करता आता? आमी 4-5 जाणां मेळून भुरगे करता. इवन आमी एक वाड्या वयले 3 जाण क्रिस्तांव आहाय, बाकी सगळे आमचे हिंदू फ्रेंड्स आमकां इवन आमकां सपोर्ट करून हेल्प करताय आमकां, आनी ते मेळोन आमी करताय. कितले दीस लागता तुमकां हे करपाक? कमीत कमी म्हयनो भर लागता. सो एका पळय आमी भायर दिसता पयले मुवमेंट बीन दिला तुमी, तो कशी कितें कोणाची आयडिया? मुवमेंट आमी जोशनाची आयडिया मुवमेंट कसो कितें करप तो क्रिएट करपाची, तांकां न्हेसोवप कितें तें हांवें केलां. बाकी सगळे टेक्स्चर कितें आहा ते आमगे डॅनीन सगळें केलां. सो आनी सावियो मुवमेंट आमचे वॉटरफॉल कशें पडटा कितें ते सावियोन केला. तशेंच आमचो संकेत गावडे, देन रोहन नाईक सगळे मेळोन आमी कितले आहेत तुमकां? कशें कितें मॅनेज करता? कोर्स आमी एस्टिमेट अजून एक काडूना सांगूंक शकना. एक 50,000 वयर तरी वयता. इवन आमी कॉम्पिटिशनाक घातल्या ते पयशे ते प्रायझा मेळटा ते वचून आमकां ते सफिशियंट जायना, बट स्टील आमी करता. आमची आमकां एक नांवाक एक उमेद आहा म्हूण, आनी एक आमचे पुर्वजांनी आमचे करून येयल्ले आहा ते आमी एक कंटिन्यू करपाक जाय, हे हेतून आमी करता. ते परंपरा आहा ती कंटिन्यू करता. लोक येता ती आमकां एक उमेद शी. भायले कडेन आमचो गोटो पळयताय तेन्नाच आमचें नांव सांगता. मेरी क्रिसमस एंड हॅपी न्यू इयर.